गोयच्या व्हडल्या सायबाच्या फेस्ताच्या परबेची शेनवारा सावन सुरवात जाल्या। सान फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ताची पयली नोवेना शेनवारा जाली। भगवंत फ्रांसिस झेवियराचे देखीन व्हडपण सोडून आमकांच खाली करूया हो पयल्या दिसाच्या नोवेनाचो विशय आशिल्लो। फादर अपोलो कार्दोजोन शेनवारच्या कोंकणी मिसाचे शेरमाव दिले। पोरणे गोंया डिसेंबराच्या 4 वेळ सान फ्रांसिस झेवियराच्या सायबाचे फेस्ताची परब मनयतले। बायकोन पावलून कोरिंतकाराक बरयलेले दुसरे चिठी वेले वाचप। भावा भयणीनो, बोडाई दाखोवंक सोदता ताणें सोम्या सवें बोडाई दाखोवची। आपणाचीच वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची वडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो। म्हजें पिशापण तुमी इल्लें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात। म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता, ती देवाचीच प्रेमाशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताचे लग्नाचे उतर करून दिलां आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पुताची हातांत तुमकां घातल्यान। देवाचें उतर हें। देवाचे उद्गार। उद्गाराक उबी रावया।